कोलवा 18 वर्सां पर्यंतच्या तरणाट्याचेर 4 ते 5 जाणांनी हल्लो केल्ल्याची खट्टूक मुखार आयल्या। ह्या प्रकरणात कागद दाखल करूं नाका अशी धमकी संबंधित चल्याक दिल्ली, तशेंच ताच्या आवयक लेगीत बडयल्ले। ह्या प्रकरणात लाविन फर्नांडीस आनी कोलवा पुलिशेंत कागद दाखल केली। ह्या प्रकरणात बेगोबेग पुलिसांनी गुन्यांव नोंद करून अटक करपाची मागणी तांणी केल्या। घराको गेलो मामी चोपानू मामी कॉल केल्लो मी घराको एकलो पडो मामीगे बायक काडली मामीगे बायकी टुना पयशे बी आसले सो हांव भायर सरता आसतना थिंगा तो चेडो कोण मालची थंयच्यान तेण 5 जाणां चेड हाडय मीन्स आनी तेगे फ्रेंडा हाडय आनी मुगे बायकी हाडयले आनी म्हाका अशें को भितर वयले आनी गिटीचे मारले तेगे एकल्या फ्रेंडा एकल्या हातीन दुला एकलो मूठ मारीतालो तोंडाची आख्खे नाका बी रगत ओट बी सुजलोले मी म्हाका उबान मागीर थिंगा गॅरेजीको झुमणी मारलो आनी मागीर तो डेल्ड्रो आहा तो अशें करून दूर घेवन बांदपा आहलो आनी मारपा आहलो मागीर ती दूर काडली मगे अशें करून आपली घुमट्या वयल्यान आमी ताणें फुगा बी केल्ले अशें करून आख्खे मार्क्स बी आहाय मगे घुमटे हेचे ते कितें मात तूं म्हाका म्हणपा तूं गावडूल म्हणपा लागलो हांव गावडूल जाल्यार कोता येता हांव आजून पासून घे घोवा बगले ना म्हूण सांगिल्लें तुगे मामा भाशेन न्हू म्हळें हे पुतोर म्हळें तेच म्हणटोर तेणें येतो हातोर काडलो म्हणजे तोकलेर मारपा आलो कोण काण गेल तेजो काण गेल म्हणटोरी म्हजी केसां दवरली तेन्ना वयर जावन सोकला मारली म्हाका मुगे एरिंग बी आलो ते ना जावन मुगे कानाचे आनी मुगे तुला न्हू पयशे आलोले हांव नुस्तें तेन्ना येयलोले आनी मुगे तितून पयशे आलो सगळे तेणी फोट मान पयशे बिशे वेले की सायबीन आलो तितून फोट मान आख्खे रस्ते गेले मुगे डॉक्युमेंट आलो गाडयेचे सगळे ते कांयच मेळना म्हाका. This should have not got delayed. She is first of all a woman. Secondly, to Gaudi Mutta, it is an atrocity act. Very next moment, FIR should have been registered. Third thing, he is just gone to 18 now. आता तो माशे तो लियो प्रायो एज आलोला मायनर जाता आलोलो आता 18 लागोली 18 म्हणून तो मेजर जाता आता इतू बारीक मनशाकू 4 जाण मेण मारप and no action has been taken by the police at that very moment. It was quite surprising for me. आणि ते मान आणि तेका रोख येताली पुलीस स्टेशनार येल तेदो ना आणि तो इंस्टाग्रामाचेरू हांव तुका हें दाखयता तेजेरू इंस्टाग्रामाचे पुलीस स्टेशनाचे ए न्हू तो एसोलो हें घात म्हळ्यार स्नॅपचॅट घात म्हळ्यार हे स्नॅपचॅट गायला यो आनी म्हूण घात तो आतां माताय तेंकां आनी यो म्हूण स्नॅपचॅट घाता पुलीस स्टेशनाचेर रावन म्हळ्यार लॉ हॅज कॉलॅप्स्ड लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन सारकें कॉलॅप्स जालो पुलीस स्टेशनाचेर येवन स्नॅपचॅट घासपूस न्हू कंप्लेन केलो कंप्लेनंट न्हू आपय नाळा आनी तुम कितें काय म्हळ्यार यो म्हूण कित्या लागो न्हू तेगे पाय मिनिस्टर माय मिनिस्टर म्हाका खबर ना आतां मिनिस्टर आनी सांगत हुंय तुमकां कितें जात तें कोराय म्हूण कोणाचें कांय करूं जायना म्हूण आपणाक सो आतां पियान कितें सांगलें तुका पियान FIR रजिस्टर केला सो आय एम थँकफूल टू PI विक्रम फॉर रजिस्टरिंग एन FIR अगेन्स्ट आनी कोण ते आतां तो हुंय आय डोंट नो हू इज दीस पर्सन हो हुंयचो बाणाले हुंय नाव आय डोंट नो हू इज दीस पर्सन आता त्याची बारबो हुंय आनी 4 जाण आहले आनी 4 जाण आहले सो तेय कोण ते अरेस्ट जावपा जाय